मतांतर करूंक तुका कानुना प्रकार अवकाश आसा तुवें घोशण करचें आनी ताचे उपरांत तुवें मतांतर जावयेत म्हणून सांगा. आता मतांतर करूंक प्रयत्न केले म्हणून सांगून तोच आरोप जाता तर कोणी आरोपाक वळख जावंक साध्य आसा. फाल्यां म्हाकाय हांव खंयच्यान ती नातुल्लो मनीस एका बरें करून म्हजें जिवीत जियेता म्हणून म्हज्या घरा भितरच आसा जाल्यार म्हज्या शेजारच्यान म्हजेर आरोप करियेत ताणें म्हाका अशें दिवन दिता म्हणून सांगून म्हाका मतांतर करूंक प्रयत्न केले म्हणून सांगून. आनी एक विशाल विशय कितें म्हणल्यार हांगा मतांतर चिंत्या हांव आतां तुमकां मतांतर करता म्हणून सांगून म्हळ्यार तुमकां हांव म्हज्या धर्माक ये म्हणून सांगून आपयता जाल्यार तुमी मात्र म्हाका मतांतर करता म्हणून कंप्लेंट दिवचें म्हणना. कोणेय दिव्या तुमच्या जर तूं मतांतर जाते मागीर उपरांत तूं पाटी येते तर तो आरोप नाही. आता आमकां कथोलिकांक हे चड आमकां मार पडना जावंक पुरो पूण थोडे जाण नवेच जाल्ले आसात तांकां हे खंडीत जावन आसात वय तांकां सुपत्र जाता. ह्या विशयान ह्या संगतीन तांकां मस्त मार पडता म्हणजे बघा. अंतरधर्मीय काजार जाताल्या मनशांनी हांव चिंता मस्त चिंता पाठोवचें बरें. आमच्या कथोलिकांनी या हेरांनी ह्या विशयान इल्लेशें चिंता पाठोवचें बरें म्हणलें म्हाका बघता. चड टार्गेट केला आमकां मुस्लिमांक लव जिहादाच्या विशयान आसा ते तांतूय काजाराच्या विशयान तांणी हाडला पूण जाल्यार तांकां इल्लेशें चड मार पडटा कित्याक म्हणल्यार आमचे संस्थे आसात आमचे वैयक्तीक जिवनांत ती आमकां ते मार पडटा. हे सगळी म्हणटा आसतना इल्लेशें तांकांय मार पडटा ते पूण ते इल्लेशें मुखार वचून आमी फाटल्यान रावया म्हूण सांगून येना. आमचे मुस्लीम भावूय इल्लेशे फाटीं रावून आमकां कुमो करतात पूण चड मुखार तांणी येवनात. पूण ताच्या की वर्त्या कितें सांगचें तर हे हांव चिंता सांगलें तर मस्त आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीक इल्लें दुखात हें आमकां प्रमुख जावन कितें म्हणल्यार हे म्हजो अनुभव 2008 इस्वेतावन आज पर्यंत हांव मस्त कडेन कानुनाची तरबेती दिवंक वता कानुनाचे टॉक्स हांव दिता ह्या विशयान दिता आनी जाणवाय दिवंक प्रयत्न करता. पूण आमच्या कथोलिका मध्ये क्रिस्तांव मध्ये एक चिंता कितें म्हणल्यार कानून आमकां आतां गरज ना. हे आमकां गरज ना. आतां हे मतांतर निशेध कायदो आयिल्ल्या वेळार कितले जाणांनी आमी एक आतुराय दाखयला आमकां त्या विशयान जाणा जायचे आमी त्या विशयांत म्हणल्यार आमी ती जाणवाय आपणायचे म्हणून. आतां हेच तुमी आतां युट्यूब चॅनलाचेर तुमी घालतात आतां ताच्या विशयान कितें आमी उलयल्यार जाल्यार फाल्यां आमच्या संस्थ्याक पाड नांव येता पेपरार आमचें नांव येता आनी आमच्या संस्थेचें नांव पाड जायत म्हणल्यार त्या भियान कितें करता गे म्हणल्यार आमी कंप्लेंट दिवन उगेत रावता. तोवळ कितें जाता गे म्हणल्यार तांकां शिंगा येतात